सेंट्रलाकूय भारतीय जनता पक्षाचें गव्हर्नमेंट आसा आनी हांगाय स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट विच सपोर्टेड बाय 27 MLAs आसा. सो हांगा डिसिजन इमिजिएट जावपाक जाय आनी लोक नक्कीच हे सिरियसली घेतले आनी हे आमचे पक्ष तर घेतलोच पण बाकीच्या पक्षांनी घेवपाक जाय. हांगा जर तर अशें म्हणून उपयोग ना. इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू आनी हो इश्यू घेवन आमी मगो पक्ष सगळ्या गोंयांत भोंवतले ह्या बद्दल दुबाव ना. आनी त्याच बरोबर जें अधिवेशन आतां एका दिसाचें मागलां तें जावपाक जाय आनी ताजे बरोबर त्या दिसा ठराव जावपाक जाय. जर एका म्हयन्यांत जर हे डिसिजन तेंच्या फाटल्यान घेना आसत जाल्यार सगळ्यांनी सामुदायीक इन्क्लुडींग मुख्यमंत्र्यान एकट्यान रिजिग्नेशन दिवन कांय अर्थ ना. 40 आमदारांनी रिजिग्नेशन दिवन ताचे बरोबर 3 खासदारांनी दिवपाक जाय. जाल्यार गोंयचेर कितलें प्रेम आसा, गोंयकारपणाचेर कितलें प्रेम आसा आनी गोंयकाराचेर कितलें प्रेम आसा हें आमकां कळटा. आजून 7 म्हयने जावना वर्स चालू जाल्यार आनी आमी जवळ जवळ 1000 कोटीचेर पावले. आनी इतलेंच न्हय, ताणें बजेटाचेर ते पर्सेंटेज सांगल्या. हांव प्रश्न विचारतां एज ए फायनान्स मिनिस्टर कोण आसता का की तुमी सगळें जें बजेट इम्प्लिमेंट फाटल्या 3 वर्सां केलां काय कितें. टुडे जी फाटली लोन घेतल्या ताजो इंट्रस्ट प्लस हप्तो असो साधारण 175 crores. It comes between 125 to 175 per month we are paying to the Reserve Bank. जे बॉन्ड्स आमी घेतल्या ते रिपेमेंट हातूंत मागीर थोडी वयर सकल फिगर नायत पूण इट इज बिटवीन 125 to 175 crores. तांकां चॅलेंज आसा हेचेर की सरकारा कडेन पयशे ना. सरकाराक साधारण 125 ते 175 कोटी रुपया पर मंथ पेमेंट करचो पडटा ऑन लोन्स वीच दे अवेल्ड इन बिफोर 10 years. म्हणजे हे जे सेक्युरिटीज आसता ते 10 वर्सांचे आसता. 10 वर्सांनी ताचो रिपेमेंट आसा इन्क्लुडींग इंट्रस्ट आनी इंट्रस्ट तांकां पे करचो पडटा. आतां हांव हे कित्याचेर बेज सांगता तुमकां काही गोश्टी सांगता. आज जो पेमेंट करपाक जाय ते सरकारा कडेन पयशे ना.